बोरवशाच्या वरास बोरवसो निराशी करिना. जिरूच्या परगटजी निवळार मी पळयता साबारांक ताणें बोरवसो दिलो. जो कोण जिरू ते आयलो तो बोरवशान निरासपण नासतना फाटीं गेलो. धाकल्याक जाक्यो एक सुंकागार पातकी म्हूण लोक ताका वळखतालो. कोणूच ताका लागीं करिनातले. पूण जेजू जाक्येबाक इश्ट जाता. निरासपणान बरयले जाक्येबाक जेजू बोरवसो जावन परिवर्तन करता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी असलोच बोरवसो हेरांक दिवंक जेजू ह्या बोरवशाच्या वर्सा आमी सर्वांक आपण दिता. प्रत्येक जावन म्हज्या जिणेंत हांव मिसांव गांवांत आसतना जायत्या लोकांक जेजूची बरी खबर परगट केल्ली एक संतोश म्हाका आसा. जायत्यांनी निरासपणान जियेल्लें पळयल्लें आसा. जायत्यांनी बोरवसो सांडलेले व्यक्तीक पळयल्लें आसा. पूण तांकां जेजू क्रिस्ताची वळख दिवन जेजूची शिकोवन तांच्या जिणेंत जियोंक प्रेरण दिल्या मुखांतर साबारांक एक संतोशाची जिणी जियोंक तांकां साध्य जाला. अशें बोरवसो सांडिल्ल्यांक बोरवसो जावन हांव तांकां एक दिवो दिता तर एक उजवाड दिता तर खंडीत जेजूची विसनार आशिर्वादां म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर देंवतात म्हणून म्हजी पातयेनी. त्या देखून आमकां सर्वांक ह्या बोरवशाच्या वर्सा एक विशेश आपोवणें आसा. जायते आमचे भोवारी निराशेन बरयल्ले आसात. कुटुंबाच्या मोगातान वंचीत जाल्ले आसात. पिडेस्त जावन कट्ट्यार पडिल्ले आसात. एकसुरपणाची जिणी जियोवन साबार जावन आसात. ह्या सर्वांक हांवें एक बोरवसो जावंक जाय. कशें? निरासपणांत आसल्यांक संतोश दिवन, एकसुर आसल्यांक एक भेट करून, आस्पत्रांत वळवळटल्यांक एक भेट करून तांचे कडेन बसून एक 4 शब्द उलोवन तांच्या कश्टांत तांकां बुजोवण दिल्ल्या वेळार ह्या प्रोत्साह बरी थोडी उतरां उलयल्ल्या मुखांतर त्या व्यक्तीच्या जिणेंत बोरवसो दिवंक आमकां साध्य आसा. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या बोरवशाच्या वर्सा आमी असलीच एक बरी करणी करूंक प्रयत्न करुया. आमच्या भोवऱ्याच्या एकसुरपणान जियोवच्या, निरासपणान जियोवच्या व्यक्तीच्या जिणेंत प्रवेश जावन तांच्या जिणेक आमी उजवाड दिवया. बोरवसो उजवाडा मुखांतर तांणी हेरांक तशेंच एक उजवाड जावच्याक जेजू तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमी समेस्त तांचे पासून मागया.